whatever. But what I'm trying to point out is गोंय महाराष्ट्र घालपासून कर्नाटक महाराष्ट्र यूपी सगळी गोंयांक. पण दोतोर तुम्ही जी भूमिका घेतली पळय तेका आमची आता चड वाट लागल्या. किती ती तुम्ही तेन्ना अशी भूमिका घेवंक नासली न्ही कोंकणी म्हणून मराठी मान्य केल्ली इश्यू सोंपलो तेन्ना. मराठी मान कित्याक करतली आमची भास न्ही ती. न्ही पण 70% लोकांची भाशा मानतात ते. बाबा तूं म्हाका किती भास उलयता? उलयता मराठी उलयता आमी सगळे कोण उलयता मागीर तूं मराठी कित्याक म्हणटा तुजी भास? अरे हांव थंय बिशोली गेलो ते लोक उलयता आनी हांव लोक एकू भास उलयता. ना उलयना दॅट इज नॉट मराठी. ना उलयना थंय सांगपाक गेल्यार म्हजी भाशा पळय आहा न्ही म्हजी कोंकणी भाशा पळय आहा ती पेडण्याची हांव ही भाशा केन्ना उलयना. न्ही पेडणेचे लोक आमची गांवांत आमी हांगा सगळ्यात हे म्हणून उलयतात. आमची गांवांत हय पर्सेकर्स पेडणेकार कोरगांवकर म्हूण माजोड्डेगांव पयले सगळे पेडणे लोक यो दे वर पिद्रेल बी मेजन्स मोस्ट ऑफ देम. हय आनी ते भास उलयता ते म्हाका समजताले हांव उलयता तेंका समजताली. हांव तेंगे मुगेल भास मराठी म्हूण तें कितें हातूर हालच लावं ना सारको लायलो सांगता तेचो कित्याक तेंगेल भास आनी आमगेल भास एक म्हूण आनी ती कोंकणी मराठी न्ही. ते उलयता म्हाका सांगता हांव उलयता तेंका समजता मराठी दिसताली. तुम्ही कोंकणी म्हणटाले ते ओन्ली फॉर द कन्व्हिनियन्स सेक. ना रे ना कशें तर ना जाल्यार आज तुम्ही कोंकणी वुड हॅव नॉट बीन गिवन अप. The primary education now we have education has nothing. No, education nothing. Now listen. It should be in the mother tongue. Sandesh Prabhudesaई Presa तो एसएससी मराठीन शिकलो. सोदीत दत्ता नायक सोदीत प्रशांत नायक मोहन दास हे सगळे मराठी लेगून एसएससी काढली. करेक्ट. आतां तेंगेले भुरगीं पळय सगळे आहा ते 4 क्लास जातो इंग्लीश वयता कित्याक न्ही ते सगळे वता इंग्लीश इज अ वर्किंग लँग्वेज. संदेशी चिल्ड्रन एवरीबॉडी चिल्ड्रन टुडे देयर इजंट अ सिंगल मराठी मीडियम स्कूल इन गोवा विच टीचेस मराठी आफ्टर 4th. एक काम करूया आम्ही वी आर स्लाइटली डायव्हर्टिंग फ्रॉम मेजर इशू. That proves my rule. हांव कितें म्हणटा की लँग्वेज इशू हो इतलो हॉट इशू आसा ताजे त्या इशूचेर इतली गरमागरम तो केन्नाच सोंपचो ना. ओके तो मरोसर बसून उरतलो आनी गोंयांत जो पर्यंत राजकारणात तो पर्यंत मागीर तो इशू उरतलो. ओके आनी ताजेर जाल्यार आमी सेपरेट हे करपाक जाता. पूण आमी एक म्हत्वाची गजाल ताजे कडल्यान वताले ज्या गजाली कडल्यान आमी मातशी पयस गेल्यात ती म्हणजे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी ही ओके कोंकणी मराठीचो इशू जरी कुशी दवरलो तरी वॉज दॅट पार्टी अ पार्टी ऑफ टॉयलिंग मासेस. बहुजन समाजाची शेतकारांची पार्टी आशिल्ली जाका लागून ताका वयर ती ताका सदांच मेजॉरिटी मेळ्ळी आनी बाकीची ज्यो पार्टी आशिल्ल्यो युनायटेड गोवन्स पार्टी सारक्यो पार्टीज दोज पार्टीज वेर ऑलवेज दे डीड नॉट रिप्रेझेंट दी टॉयलिंग मासेस ताका लागून ती फाटल्यान उरली अँड ओन्ली ऑन दी बेसीस ऑफ रिलीजन ह्यो पार्टी मुखार गेल्यो. न्ही युनायटेड गोवन्स पार्टी पळय आसली दॅट हॅड ओवरवेल्मिंग सपोर्ट ऑफ द कॅथलीक कम्युनिटी. द वेदर भाटकार मुणकार सगळे हय देर इज नो चिंतान हें नासलें बाबा वेरएज विथ MGP द काँग्रेस the people Hindus are identified as upper class caste Hindu party and MGP of the Bahujan Samaj. So real Bahujan Samaj. So माझो point आहा तो कितें? No, just let me complete. Now आता आम question कित गायल्लें after 67 why did the Catholics not support the MGP? कित्याक MGP न सोडलें मराठी बी हें करपाक महाराष्ट्रान घालपाक. Conversely why गोंय सांबाळून आमी हें करून युनायटेड म्हणजे सेपरेट ओपिनियन पोल करून गोंय म्हण विथ मेजर एफर्ट फ्रॉम युनायटेड गोवन्स उरली न्ही मेजर एफर्ट. Why did the other communities not support United Goans? Why should we support them? We have fought for Goan. No. So it is both ways. You don't try to tell me that we should have supported the MGP. Why did MGP voters not support us? No. So therefore it is not. कित्याक ते सांगता कारण जे युजीचे लीडर असले न्ही त्यावेळार युनायटेड गोवन्सचे फ्रॉम आवर एरियाज द न्यू कॉन्क्वेस्ट एरिया मोस्ट ऑफ देम वर भाटकार्स. न्यू कॉन्क्वेस्ट भाटकारो ना घेतली. अरे ना कशें रे हिंदू सोड हिंदू भाटकार and they were the leaders of the UG. That is what you have studied. I have another point on this. 1972 दोतान म्हटले पळय 1967 हें जालें न्ही मागीर 1972 निवडणूक जाली. ह्या निवडणुकीत MGचे 2 सीट वाडले. आतां पयलीं हांगा तेजे 12 येताले पळय ते 10 जाले. म्हणजे लोकांनी सपोर्ट केला पण 60चे लोक असले पळय ते अजून मानपाक तयार ना. बनवणीचे उदाहरण आसा ते MGM मानपाक तयार ना न्ही. 1984-83 people in Benali. No, my point is simple. My point is simple. आम्ही या पॉइंटाकडे मातशी मुखार या MG आणि UG च्या पॉइंटाकडे मुखार या की MG बऱ्याचशा प्रमाणात ओके बहुजन समाज आणि खास करून कष्टकरी बहुजन समाजाचे रिप्रेझेंटेशन करतालो. ओके ताच्या नंतर सगळी परिस्थिती बदलली. गोमंत लोकपक्ष हो एक आयलो जो गोंया भितर कामगार मोठ्या प्रमाणात तयार जाल्लो. त्याचबरोबर रेंजेर रापणकार शेतकार अशी सगळे आशिल्ले आणि हे सगळे आसून तुमची पार्टी इतले लोकांक तुम्ही रिप्रेझेंट करताले तरीकय ती पार्टी वाय डीड नॉट पिक अप. तुमचे सगळे तुम्ही हे जर पळयली जायत जाल्यार ती परिस्थिती वायट आसा सगळी हाजी युनायटेड गोवन्स युनायटेड आपली तुमची गोमंत लोकपक्षाची.
इतली वायट परिस्थिती कितें आता भितरली एक एक जें कितें आमचें ठरलेलें ती एक गोष्ट आज हांगा उक्ती सांगता. आदी सांगलें हांवें ती, पण उक्ती सांगता. ज्या वेळार आमी पार्टी फॉर्मेशन करी ही, त्या वेळार आमी गृहीत धरलेलें की हो सगळो आसा तो आमकां सपोर्ट करतलो. कामगार वर्ग, रापणकार, नंतर शेतकरी हे सगळे करतले अशें म्हणून. परंतु आमी जे कार्य करून तांचे पर्यंत सगळे हे विचार तशे पोटोवंक जाय आसले, तांकां सेन्सिटायज करूंक जाय आसले ह्या हाजेर बी. ते सेन्सिटायज त्या इलेक्शना पर्यंत आमी करूं शकले ना. आमी जी हें दवरलेली ती एकूच की एक निदान एक तरी MLA पयल्या इलेक्शनाक 1984च्या एक तरी तेन्ना एक पुरो आसलो फॉर गेटिंग रेकॉग्निशन. एक MLA हातून व्हरपाचो. त्या वेळार आमी फक्त पार्टीक रेकॉग्निशन करप इतलेंच ध्येय दवरलेलें. त्या बरोबर एक तरी व्हरपाचो भितर MLA म्हणून, ना जाल्यार 15% वोट्स घेवपाचे. आनी ते पासत ते सगळे उमेदवार उबे केल्ले. पण आमकां त्याच इलेक्शनात एकूय सीट मेळ्ळो ना. तुम्ही एक बारीक जर गजाल पळयात जाल्यार म्हजे कडेन एक बारीक स्टॅटिस्टिक्स तुमच्या हांव दाखयता हांगा की सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर 89 भितर 32% वोट काडली विक्टोरिया फेर्नांडीसान अँड शी वॉज इन नंबर 2 पोझिशन. शी लॉस्ट टू विक्टर गोन्साल्वीस ऑफ काँग्रेस विथ व्हेरी फ्यू वोट्स. पणजी भितर इराज्म सिकेरा वॉज इन नंबर 3rd पोझिशन. काँग्रेस आणि MGP नंतर तो आयला. ऑलमोस्ट 27% वोट्स काडली. कुठ्ठाळी भितर आंतोन फ्रांसीस फेर्नांडीस ऑलमोस्ट 25% वोट्स काडली. ही वॉज इन 3rd पोझिशन. तालिगांवा भितर माथानी साल्टाना ऑलमोस्ट 14% वोट्स, कंपेरेटिवली कमी. आणि म्हाका दिसता लोटली भितर इट वॉज सेल्सो डायस. जो सेल्सो डायस no not in 81, that is in 89. that is later on. This is 89. Yeah, this is 89. सेल्सो डायसान मागीर काडले. दिस इज 89 आणि 89 भितर ह्या 4 जाणांनी यू वेर इन व्हेरी गुड पोझिशन. सो ही पोझिशन घेऊन तुम्ही 4 जाणां जी आशिल्ली ती घेऊन जर तुमची पोझिशन जर पळयली जायत जाल्यार ताज्या फुडले पोझिशन तुमच्या आफ्टर 89 इलेक्शन इन 1994 यू गो टू 3%. आणि तुमची कॅन्डिडेट्स पसून आसा ते कॅन्डिडेट्स वेंट डाऊन टू 4. Why such a decline? Sandesh, I'll tell you why. Those were their personal votes. Yeah, that is what I'm saying. Victoria Fernandez, Erasmus Siqueira, vote Padla, Anton Francis. They were leaders by themselves. Exactly. Yes. So these votes, even Matani, these votes were for them as individuals. They were contesting on JLP. They were not vote for JLP as a political party. पार्लमेंट न्ही. Yeah. पण तरी ताका इतली मतां कमी पडली पळय. म्हणजे हे तांची मुख्य धोरण आसले पळय ते लोकांक पटोवंक ना. तांची पॉलिसी सगळे बरें आसलो. पटोवंक ना म्हणपाचो प्रश्नच येना. पटोवंक ना न्हय. ते पटूंक ना म्हणनात. ते म्हणटा लोकांपर्यंत तितले पावूंक ना. ते पावले ना. कॅन्डिडेट आसले पळय ते पॉलिटिसायज करूंक जाय न्हय. वर्कर्स गोंयचो आसा न्हय. आज आमचो क्रिस्टोफर फोन्सेका जो किंवा आदी आपलो जॉर्ज वाज आदी लेबर लिडर म्हणून कम्युनिस्ट पक्ष आज कितलीं वर्सां काम करता हांगा. परंतु त्यांचे कडेन इतलो फोर्स आसा की सबंद एडमिनिस्ट्रेशन ते पॅरलायज करू शकतात पणजेंतले. पण इलेक्शनाक जर उबे रावत जाल्यार ती मतां खंय वयतात. ओके. सो एक काम करूया एकूच पॉयंटाचेर आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेवया आनी मुखार वचया की जे लोकां खातीर काम करतात तांकां लोक निवडून दिनात. ओके. ते मागीर कामगारां मदीं काम करूं, शेतकारां मदीं काम करूं, बाकीच्या मदीं काम करूं आनी जे तशे तरेन लोकां खातीर रात दीस वावून नात तांकां हांगा गोंया भितर निवडून दितात. अशे तरेचो ट्रेंड सगळो आमी हो पळयतात. हो ट्रेंड असो कित्या खातीर ह्या गजालीचेर आमी चर्चा करूया. आमी एक ल्हानसो वेवसायीक विसव घेतात आनी येतात परत तुमचे कडेन. पळयत रावात मतदार राजा. नमस्कार आणि येवकार तुमकां परत एक फावट आमच्या प्रुडंट मिडियाच्या खाशेल्या वेंचणुके सत्याग्रहाच्या कार्यावळीत मतदार राजा. आणि मतदार राजाच्या या पहिल्याच कार्यावळीत आमी हांगा डिस्कशन करतात ते म्हणजे जे प्रादेशीक पक्ष आशिल्ले तातूंतले युनायटेड गोवन्स पार्टी, उपरांत जाल्ले गोमंत लोक पक्ष, गोवा काँग्रेस आनी युनायटेड गोवन्स डेमोक्रेटीक पार्टीचे. आणि आमचे कडेन एक मानेस्त आसा तातूंत भितर आमी उलयताले आनी ती उलयताली ती गजाल अशी की तुमी क्रिस्टोफर फोन्सेकाच्या कासारबाब येदोळ एग्जाम्पल दिलें. आज क्रिस्टोफर फोन्सेका CPIचेर हें करता. ओके. रात दीस ते कामगारां खातीर हें करतात. पूण तांकां खंयचोच कामगार केन्नाच मतां दिवन इलेक्शनाक उबो रावल्यार निवडून हाडना. एक तेंपार शेतकार लोक MGक वोट करतालो तो आज MGक वोट करना. आज MGकी कुशीक उडयला. ओके. तुम्ही गोमंत लोक पक्षांतले तुमचे जे येदोळ आतां राजारावान सांगिल्ल्या भशेन माथानी साल्टाना सारको वा आंतोन फ्रांसीस फेर्नांडीसा सारको, विक्टोरिया सारको हे लोकां मदीं काम करताले, शेतकारां मदीं काम करताले, बाकीच्या मदीं काम करताले, रेंदेर रापणकारां मदीं तांकांय लोक हें करनात. सो जे लोकां मदीं काम करतात तांकां लोक निवडून दिनात, भलत्यांकच निवडून दितात. अशे तरेचो हो ट्रेंड गोंयांत कित्याक तुमी सांगता? हो जो ट्रेंड आसा न्ही तो 1980 नंतर सुरू जाला. हो ट्रेंड आसा तो 80 नंतर सुरू जालो. आनी ज्या वेळार काँग्रेस पक्ष सत्तेचेर हांगा गोंयांत पावलो
त्या वेळार पयलें जर मोठ्ठेपणी एक हें घेतलें जायत हें करून प्रोग्राम एक तर तो चौगमांचो प्रोग्राम आसलो. हे बरेचशे लोक हे पळयनात. चौगमाचो ज्या वेळार प्रोग्राम घेतलो त्या वेळार जो प्रचंड पयसो कोट्यांनी रुपया त्या वेळार जे मोडले गोंयांत पयलेच फावट आनी ज्या वेळार ती इमर्जन्सी सगळीं टेंडरां काडपाचीं आसता सामकें अर्जंटली त्या वेळार कशे पयशे डब्बल टिब्बल जाता हें लोकांनी पळयलें. आनी त्या वेळा पासून पयशांच्या फाटल्यानूय एक मोठो जो वर्ग जो आसा तो लागलो. आनी मगोच्या वेळार जे बारीक बारीक कोणी कॉन्ट्रॅक्टर बी आसले सामान्य अशे ते काँग्रेसीच्या हातूनय बी तेच पावले मागीर आनी मोठे कॉन्ट्रॅक्टर जाले. एग्रीकल्चरल टेनन्सी एक्ट जो आसलो तो फेल जालो कारण जे राष्ट्रीय धोरणा प्रमाणे उत्पादन वाडूंक जाय आसलें तें वाडलें ना. उलट जे कोण कसेल त्याचे जमनी प्रमाणे मालक जाल्ले ते जमनी विकून पयशे करपाक लागले. हो सगळो जो बेज जो आसलो एग्रीकल्चराचो तोच गेलो. वर्कर्स जे आसा तांच्यांनी फक्त आपले कन्फायन केले पगार वाडोवप. पगार वाडले की सबंद युनियनाचें काम जालें. सोशल अजेंडा जो आसलो इकॉनॉमीक अदर अजेंडा जो आसलो कल्चरल अजेंडा आसलो तो हें महत्व पडलें ना. न्ही म्हाका अशें सांगपाचें आहा कासाब कितें सांगतात पळय तातूंत थोडे तथ्य आहा पूण चडशें कितें अशें जालां की जे हे प्रादेशीक पक्ष पळय आहा न्ही हे पक्षान फक्त प्रत्येकान आपल्या आपल्या हाजे खातीर केल्ले आपली खास भागोवपा खातीर. आतां आमचो राजो पक्ष पळय आहा युनायटेड गोवांत फाटले 4 वर्सां तो खंयच नाशिल्लो. तांचे सिम्बॉल गेले पळय हे तांकां खबर नाशिल्लें. लोकसभा जेन्ना निवडणूक आयली पळय तेन्ना जागे आले आनी म्हाका न्ही सिम्बॉल मेळ्ळे ना. आनी आतां कितें जालां मागीर 2 वर्सां तशें आशिल्ले आतां निवडणूक लागीं पावल्या म्हणून ते पुन्हा तांकां आतां जाग आयल्या. लोकांचो विश्वास कसो आसतलो. आतां विलीत राजू कामूस काडली पळय तांणी आमदार निवडून आयले तो मागीर एनसीपीन गेलो. आमच्या जो चतीर आलेमाव आहा तांणी सेव्ह गोवा फ्रंट काडली एका 6 म्हयन्या भितर काँग्रेसीन गेलो. अशा लोकांक कित्याक निवडून दिवपाचें म्हणून लोक तांकां मतां घालनात. आतां कामगार लिडर आहा तांचें मान्य करता हांव पण हेंच्या सारके पळय आहा युनायटेड गोवा पार्टी हांचे आतां कॅन्डिडेट कोण ना ते पळयतात कोण येता काय म्हणून काँग्रेसचे बी कोणाक तिकेट मेळना पळय. सद्या एकूय कितें कॅन्डिडेट ना पूण जेन्ना आतां तेंचे अनावन्स जातले पळय जे कोण जांकां कोण तिकेट मेळना ते हेंचे घेतले हे तांकां तिकेट दितले. लोकांनी कितें मतां घालपाची म्हणून म्हाका दिसता की अशा पक्षांक लोक मतां घालिनात. सो स्वार्थाचें राजकारण संदेश कितें जाता जाणटो सवाल पळय सांगता देर डिग्री ऑफ ट्रूथ इन देट. आयज गोंयांत बेसिकली अर्लियर देर वॉज आयडियोलॉजिकल पोलरायझेशन एमजी म्हणून एज वी गो अवे फ्रॉम आवर ओल्ड गोवन रूट्स वी बी जॉइन द नॅशनल मिनिस्ट्री आतां आमी आतां इंडियन जाले सारके फूल ब्लडेड. पयलीं आमी नासले मातशें पयस जाल्ले. As we become more Indian, we integrate with the country, the culture of the country is coming here, political culture. What is happening elsewhere is coming here, even in bigger measures. So, political parties today, basically the parties that exist today with a big, you need a lot of money power. There is a Congress and a BJP. Even MGP is non-existent. Those two fellows, Dawlikar brothers are there on their personal this. And it is sorry plight of the MGP today, which was anti-Brahmin, that it is today the only 2 MLAs are Brahmins. I mean, that is the reality. They were always anti-Brahmin. Now the party has been handed over to the Budgies. And this has nothing to do with the old ideological this. Anti-Brahmin हे बरोबर नाही. Because all that Brahmins that side, they were with MGP. Actually, founders, members, they were Brahmins. No, but it is not anti-Brahmins. But it appeared to preach at least to us, those